Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्यांक खबर आसा की आज सकाळी काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स जाले आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन मेंबर म्हणून पळयतात जाल्यार हें गोंया खातीर अत्यंत त्रासदायक जातलें फुडें वचून. सगळ्यांक खबर आसा की विजय सरदेसाय आणि गोवा फॉरवर्ड हांणी 2017 जेन्ना तांकां संदी मेळ्ळी तेन्ना हांणी पयलींच BJPक सपोर्ट करून तो गव्हर्मेंट हाडलो. गव्हर्मेंट करपाचो उद्देश तांचो आसतलो तो प्रॉब्लम ना आमकां, पण ताजे मागीर जी तांणी कार्य केली जशी 16B परत रिजनल प्लॅन जो आशिल्लो तो ताणें परत एक्टिवेट केलो. ताजे मागीर जे सगळे ODP करून ताणें सगळे जे सिटीज आशिल्ले ताजो उद्ध्वस्त करपाचो प्रयत्न केलो आनी फॉरेस्ट लँड कन्वर्ट करून मागीर तागेले इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आनी हें सगळी वाट जाली. आनी जेन्ना काँग्रेस जी एक वर्सा पयलीं काय जेन्ना ऑपोजिशना आशिल्ले आनी जे फूल टायम असल्याच मनशांचे जे ऑपोजिशन करताले ते आज एक चान्स पडटरी अलायन्स करून गोंयांक ताणें त्रासान घालपाचो एक पावल घेतला. तांची रिजनां खूब आसतली काँग्रेसीची, पण जर तुमी पॉलिटिकल सिनारियो जर पळयल्लो गोंयचो जाल्यार काँग्रेसीक मेजॉरिटीन येवपाची हीच सगळ्यान बरी संदी आशिल्ली. पण हांच्या म्हणना आमच्या कित्याक हांवूय आनी म्हजेले जे वांगडी आसा तेय काँग्रेसीन जॉयन जाले आनी आमकांय कारबारान तांणी पोजिशन सुद्दां दिल्ली. हांव स्पोक्सपर्सन म्हणून आशिल्लो, ताजे पयलीं म्हाका इन्चार्ज केल्लो फातोर्डा आनी ताजे पयलीं जिल्ला परिशदाकूय दोन जिल्ल्यांचो हांव इन्चार्ज आशिल्लो. आनी डॉमनिकाक तांणी डॉमनीक नोरोना ताका RTI सेल चेअरमॅन म्हणून केल्लो. आमी जेन्ना जॉयन जाल्ले 2020 तेन्ना आमचो एकूच उद्देश आशिल्लो की कशेंय करून हें जे BJP गव्हर्मेंट आसा तांची करप्शन तांची जी इल्लिगल जे मेकॅनिझम बी सगळे आशिल्ले ते एक्सपोज करून गोंयांक एक वाट दाखोवपाची. आनी आमी जेन्ना काँग्रेस जॉयन जाली तेन्ना आमकां दिशिल्लें की काँग्रेस ही एक पार्टी आसा ती सगळे धर्मांक घेवन फुडें वतली म्हूण. आनी अजून पर्यंत ती तशीच आसा. आमी काँग्रेस जी पार्टी आसा ताजेर आमी क्वेश्चन मार्क घालनात, कित्याक जर आमी पार्टीचो जर स्टॅट्यूट पळयलो जाल्यार सगळ्यान बरो स्टॅट्यूट ताजो आसतलो काँग्रेसीचो. जाल्यार हांगा जे आमी बसल्या ते काँग्रेस पार्टीचेर बोट दाखोवपा खातीर बसलो ना, पण हे जे पदाधिकारी आसा जे फुडें वचून आपल्याची कॉन्स्पिरसी करतात, आपल्या पार्टीची चिंतना, जे कोण पार्टीचे वर्कर आसा तांची चिंतना आनी आपल्याचो इंट्रस्ट फुडें व्हरपा खातीर सगळीं डिसिजनां जी घेता ताजे खातीर आमी रेजिग्नेशन दिलां. कित्याक जे डिस्ट्रक्टीव जो विजय सरदेसाय जो आसा जर तुमी पळयलो जाल्यार तुमी जर BJP जर एक सायडीन काडले आनी एक सायडीन जर विजय सरदेसाय, विश्वजीत राणे आनी जर दुसरे थोडे मोमीन मुगदीन तसल्या लोकांक जर तुमी एक सायडीन जर घाले जाल्यार तांची सायडीन स्केल जड जातली डिस्ट्रक्शन करपा खातीर. आनी हे करप्शन जे आसा हे खरें ह्याच लोकां खातीर चालू जाता. काँग्रेस BJPक हारोवपाक सिरियस ना. BJPक हारोवपाचो तांचें इंटेंशन ना, कित्याक एक पार्टी जी कोणाकूच स्ट्रेटेजिकली हारोवपाक सोदता ती ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इंटर फ्रंटल ऑर्गनायजेशन्स आसात तांकां घेवन चलपाचें कापस्ताद दवरता आनी ती कापस्ताद काँग्रेसान दवरूंक ना हांगा गोंयांत. दूख भोगता कित्याक हे पार्टीक आमी ल्हानपणान सावन फॉलो करून आयिल्ले पार्टी. दुसरें, आज हे इतिहासीक दिसाक आमी डिसिजन घेतलेलें हें सोडपाक, कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन जें आज सकाळीं जालां तें इन्फॉर्मेशन आमचे बाब आशिश कामताक पावल्लें. आनी हे कारणाक लागून जो फावंडर ऑफ 16B हांव टर्म करतां, गोवा फॉरवर्डाचो प्रेजिडंट, फावंडर ऑफ 16B TCP एक्ट, जाणें हो फॉर्मुला क्रिएट केल्लो गोवा कॉन्क्रिटायज करपाक इन द नेम ऑफ गोंयकारपण, हें
मनशाक आज हेच पार्टी घेवन आमची पार्टी घेवन मुखार वचोंक सोदता हे एलायन्स घेवन अंडर प्रोटेस्ट अंडर आमी विथ नो कॉम्प्रोमायज ऑफ आवर प्रिंसिपल्स एंड आवर एक्शन्स जे आमचे स्टेटा खातीर आमी उबे रावतात ते आमी सोडान फुडें आसतले खंयच्या वाटेन आमी हाटी उरपाना हे बीन आमी जॉयनिंगाक हें सांगलेलें आनी आज आमी हें करून दाखयलां आमी रिजायन कोताय फ्रॉम ऑल प्रायमरी मेंबरशीप एंड RTSL चेअरमॅन पोजिसांव गरजेचें न्हू गोंय गरजेचें आनी गोंय सांबाळटो जाल्यार आमी रॉंग जाग्यांनी उबो रावन सांबाळून जावपाना आज काँग्रेस एक रॉंग जाग जाल्लो आसा विथ द अलायन्स विथ गोवा फॉर्वर्ड आनी आमी खंयच्या वाटेन फाट सरपानाय टू प्रोटेक्ट आवर गोवा आमी खंयच्या वाटेन फाट सरपानाय खंय वचोन पोट्टींग कोतले रस्त्यार वचोन पोट्टींग कोतले कोणा मेळोंक जाय ते मेळटले आनी आख्खें आमचें फूल जें प्लॅन जें आमच्या गोंयांत डिस्ट्रॉय करूंक शकता हे जॉयंट वेंचराचेर तो आमी आख्खो एक्सपोज करून सोडले इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम आनी जेन्ना आमी जॉयन जाल्ले तेन्ना आमी एक काँग्रेसीक पाथ कसलो तो फुडें कशें वचपाचें तें सगळें डिस्कस केल्लें आनी ताजे खातीर आयचे दिसा लोकांकूय कळपा जाय की काँग्रेस पार्टीन इश्यूज कितें आसता आनी सगळ्यान मेन मुद्दो जो आसा काँग्रेसीचो तो एक कॉम्प्रोमायज लिडरशीप आनी ही जर लिडरशीप म्हणली तेन्ना हांव इलेक्ट्रल लिडरशिपाची उलयना हांव पार्टी लेवल लिडरशिपाची उलयतां हो जो आमचो प्रेजिडेंट आसा गिरीश चोडणकर एक्चुली सांगपाक गेल्यार म्हणल्यार हांव माय रिजन ऑफ जॉयनींग काँग्रेस वॉज बिकॉज ही वॉज द प्रेजिडेंट म्हाका सदांच दिसतालें की गिरीश जो आसा तो काँग्रेसीचो इंट्रस्ट फुडें दवरता म्हणून पण जेन्ना म्हाका इतले एक्सपिरियन्स आयले की गिरीश फक्त आपल्याचोच इंट्रस्ट फुडें दवरता आनी हें जें फातोर्डा जें कितें चल्लां न्ही नाटक खरें म्हणपाक गेल्यार आमी जानेवारीन पार्टेक सांगिल्लें तुमी जर एलायन्स करता जाल्यार आमकां सांगात कित्याक फक्त पार्टी लिडर न्हय पण सकल वर्कर आसतात सपोर्टर असतात बाकी सगळे जे वोटर आनी ते असतात तांकांय कळपा जाय की बाबा फ्युचर कितें तें हें जें आतां आज खरें जें कितें घडलां तो ड्रामा खरें एप्रिलाचे पयलीं चालू जाल्लो आनी दिनेश गुंडूराव जो आसा न्ही जो कर्नाटका लोक आयुक्तान ताजेर ते फॉर टेकिंग इन गव्हर्मेंट लँड म्हणून ताजेर केस घाल्ली जेन्ना तो अपॉयंट जालो आनी जशे मिटिंगी आमची जाल्यो आनी आमकांय कळून आयलें की हो राती वचून खंय खंय मेळटालो म्हणून विजयाक तेन्ना आमकां कळिल्लें की हो फक्त आपल्याचे इंट्रस्ट वाडयतलो म्हणून हांगा फर्स्ट इट वॉज सुटकेस टू सुटकेस हें गिरीशाचेच टर्म आतां ही सुटकेसां खरें म्हाका दिसता काँग्रेसीन पाविल्ली आसात आनी फॉर शुअर लँड डिल्स जाल्याच आसतले कित्याक जर तुमी जर पळयलें थोडे दिसा पयलीं म्हणल्यार आमी जर काँग्रेस पळयली जेन्ना एक वर्सा पयलीं दिनेश गुंडूराव आयलो अपॉयंट जाल्लो 2020 टील द टायम चिदंबरम एज वॉट एवर इनचार्ज वॉज अपॉयंटेड कांयच काम जालें नाशिल्लें म्हाका गिरीश म्हणटा तूं पॉलिटिशियन न्हय तूं लिडर आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक खरें लिडरूच जाय पॉलिटिशियन नाका कित्याक पॉलिटिशियन चड भरले हांगा 40 जेन्ना आमदार एक कडेन बसतात आनी कॉन्स्पिरसी करतात तेन्ना वचून गोंय पाड पडटा आनी जर तुमकां दिसत हें गोंयकारांक जर दिसत की हें जें एक पार्टेन दोन पार्टेन म्हणून हें आसा हें फूल सेटलमेंट पयलींच जाल्लें आसता आतां एक दुसरी इशू की ते जे 10 लोक ते डेझर्टर म्हणटात तांकां घेतलें ना हें एक सेपरेटूच इशू आसा काँग्रेस तांकां घेवपाना म्हणून पण जर गोंयकारांचो जर तांचे अगेन्स्ट इतलो एंगर जर नाशिल्लो जाल्यार ते सुद्दां घेवपा आशिल्ले सो एट दी एंड ऑफ द डे हे जे 40 आसता ते वॉन्ट वन फॅमिली एंड दॅट इज द रिजन तांकां कोणूय नवीन एक न्यू ब्लड पॉलिटिक्सान नाका कित्याक तांची मागीर सेटलमेंट चेंज जाता लँड डिलिंग्स ही जी सगळ्यो डिलिंगां जाता इट इज इंटर डिपार्टमेंटल डिलिंग्स आनी वेन इंटर डिपार्टमेंटल डिलिंग्स टेक प्लेस हाका खबर आसता म्हजी कितें हांवें कितें कर्मां केल्या ती आयचे दिसा पळया जॉब स्कॅम सगळ्यांक खबर आसा आमी काँग्रेस म्हणून आमी कितें केलें आमी म्हणलें की आमी गोंयकारा कडेन वतले म्हणून आतां गोंयकारा कडेन वतरी इलेक्शन जातरी एक्शन घेतलें 16B हो आतां विजय म्हणटा की आमी स्क्रॅप करतले बरें स्क्रॅप करतले म्हाका एक उदाहरण दियात की खंयचोय इल्लिगल प्रोजेक्ट वयर आयला आनी अजून पर्यंत ताका जमनीन म्हणल्यार
It is not, the land has not been restored to its original position. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्दां आयच्या दिसा एक्शन घेवपाक त्रास जाता. सो वॉट इज दीस? वाय? एकूच म्हगे रिक्वेस्ट गोंयकारा कडेन की दिस टायम प्लीज डू नॉट बी फूल्ड बाय दीज पॉलिटिशियन्स, ट्रिक्शन्स. कित्याक हें जें नाटक चल्लां न्ही, हें आमकांच फुडें वचून त्रासान घालतलें. आनी सगळे गोंयकारांनी सावध जावपाक जाय. कॅन्डिडेट जो बरो आसा ताका मातशी सपोर्ट करात. कित्याक 2022 जर आमी गोंय वाचयलें जर ना जाल्यार हांव तुमकां बरोवन दिता 2027 गोंय नासतलें. ही जर पार्टी पळयली जाल्यार तुमकां कळटलें की पार्टीचो ग्रोथ कित्याक जायना. हांगा आमचे काँग्रेसीन जे लिडर आसा ते आपुणूच एस्पिरंट असतात. काँग्रेसीन आमचो गिरीश चोडणकर जेन्नाच्यान हांव जॉयन जाल्लो तेन्ना म्हाका सद्दां विचारता, तूं इंट्रस्टेड आसा? हांवें म्हणलें ना रे बाबा, हांव इंट्रस्टेड ना, तूं जा. ना, पूण हें फक्त ते जो कोण मनीस जॉयन जातालो तो फक्त तें विचारतालो. इवन एज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट हें अलायन्स आनी हें चलतना सुद्दां लास्ट वीक तो लोकां कडेन उलयला की आपूण रावपा आसा म्हणून. थंयच्यान मागीर आयले सावथ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, तोय वेलीन इंट्रस्टेड. आनी आमी जे आसात म्हणल्यार चिदंबरम हे तरी सांगता की ब्लॉक प्रेजिडेंट शूड नॉट एस्पायर टू कॉन्टेस्ट. सो वाय आर दीज रूल्स ओनली फॉर स्पेसिफीक पीपल? 4 जाणां रिजायन जाल्या, जे 4 मेंबर जे जॉयन जाल्ले ते. हांव एज स्पोक्सपर्सन, एज प्रायमरी मेंबरशीप ऑल्सो डॉमिनिक नोरोना RTI सेल चेअरमॅन, देन चार्ल्स डिसिल्वा आनी अनूप बोरकर. विजय सरदेसाय जर ताजे इंटेन्शन जर सारके आशिल्ले तो मूर्ख न्हय. ही इज अ वेल नोन लँड दलाल. तो मूर्ख न्हय, खंयच्याच एंगलांतल्यान तो मूर्ख न्हय. जाल्यार जर सुद्दां तूं जर म्हणटा की तूं गोंयकारपणा खातीर झगडटलो जाल्यार हें जर तुका खबर आशिल्लें IPB हें 16B सेक्शन जर गोंयकारांक जर त्रास जाता आशिल्ले जाल्यार तूं हें ऑब्जेक्ट कित्याक केलें ना? आनी फुडें वचून तो आनी एक रेवोल्युशन करता जें हांव आमचे सावथान जे सगळे एक्टिविस्ट जे आसात जे दाबोली खातीर झगडटाले तांकांय कळपा बरें की मोपा एअरपोर्टाचो जो सरावंडींग जागो आसा तो कन्वर्ट करपा खातीर ताणें खंय 16B हाडलें. ही ताजी उतरां, ही म्हजी न्हय. आनी मागीर कितें जालें, जेन्ना तो रिजायन जालो ताणें तेंय सांगपाक जाय की पयल्याच विका ताणें बाबू कवळेकारा कडेन मिटींग घेतली आनी हें 16B कशें फुडें व्हरपाचें तें ठरयलें. तें कोणाक सांगलें ना ताणें. जाल्यार तेच फुडें व्हरून ताणें ODP म्हणून ODP सगळ्यो चेंज केल्यो. तेन्ना खंय गेलें ताचें गोंयकारपण?